नमस्कार आणि योगकार. तुम्ही पळयता आवाज माझ्या गोयचो चॅनल. पळय तेणी सांगले बाई तुम हुंयी घालाय आमकां तो प्रश्न आहा तो प्लेसीचो आमकां ते प्लेसीर नाका तुम हुंयी घाला आमकां आज मुख्या वाटे हांव सपोर्ट दिता. तुम्ही तो व्हिडिओ पळयलो ना व्हिडिओ हरशी काडून आता कोणाचो रायट आहा कितें सांगपाचें आपापल्यान कितें सांगपाचें आपापल्या रायट आहा सगळ्यां रायट आसता हे आपापले विचार मांडपाचे पूण तेकाय एक रीत आसता मातशें कितें तरी बाबा बरे भाशेन आतां सगळेंच तर आमी तो रागान आनी सगळेंच तर वायटपणानूच करपाक गेले जाल्यार तें कितकोन जातलें तशें करून तर जायना लास्टाक आपल्याकूय खबर आसपा जाय बाबा एक आतां आमी कोणाचेर उलयताय तो आता एक व्हिडिओ काढलो जाल्यार व्हिडिओ तुमकां सांगता इतले प्रश्न आनी इतली हें तुमी विचारपाक कांय हें ना जेणे थंय आतां हें करपाक इतली हें मोदें इतली हें हाडला आतां हें जेणे बिरसा मुंडा तो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जे कावन्सिलरान हे मुद्दे हाडले कांय हितून कांयच गडबड नासतना कोणाको कांयच हें नासतना हे मिटिंगे पॉयंट घालून हाडले तेकाच तुमी आनी सोल्युशनूय तेकोच तुमी घेवपाचो कित्याक हितून तुमकां हांव सांगता हांव तेजो हें ओपोज करपाना तो कितें सोल्युशन म्हणजे हांव ते हितून वचपाक शकना कितें पूण तेको तुमी हो सोल्युशन घेवपाचो आनी सोल्युशन करून घेवपाचो इतलें मुगे सांगप आहा लास्ट तुमकां. गायलो आणि आता आम्ही पळयता आख्या गोंयाक आनी भायर पासून पळयता कितें घडटा तें आमी जाणाय पयलीं आमकां कांय प्रॉब्लेम नासताले ताका दिसती पडना तो न्यूज चोयना पूण आतां तुमी जाणाय सगळें हें जाता आनी फाल्यां थिंग ते प्लेसीर आदी सांग ते चिल्ड्रन्स पार्क धाडचे पयलीं पासून ह्या सगळ्या टायमार आनी जालें तें पूण ते धाडचे पयलीं पासून थिंगा पळोवपी लायताले फाल्यां आज पासून लायताय चुकोन आज गडबड जाली ना आनी फाल्यां ती लायलो फुगोटी कितें पडल्यो जाल्यार पासून ते कम्युनिटी कोची ते भाशेन फाल्यां करपाक शकताय इकबाल एक सांगता सगळ्यांचे एन्सर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम आहा तू न्यूज चोयना दिसता म्हाका ती दोळ्या पोट्टी बांदलो आहा कानू नंदा आहा तुय आहा काय म्हूण तू कित्याक तुज्या तोकल्या गायना हें अशें जातलें म्हणून तूं चिंतना आमी आतां आमगे मशीद आसता हें आसता आणि हालचा कान टॉप मशीदा कडे मुकल्या फाल्यां सकाळी ते दुसरी कम्युनिटीचे येयला तूं बरें दिसतलें तेन्ना तुगे हात उठतलो कितें जावं आनी कसले प्रश्न आसताय दुसरे कम्युनिटीचे तेन्ना कितें जातलें कम्युनिटी हाडपाचेच ना म्हणटा कम्युनिटी कितें हाडटा अरे बट इगो इज ऑलरेडी देयर आहा थिंगा ती इगो ती आहा थिंगा जय व्हेरी सिंपल तुई हात उबारलो ना रे तुई पब्लिका कित्याक विचारना रे हात उबारची पयलीं प्रॉब्लेम झालाय कोण रिस्पॉन्सिबल त्याचो हालचा कान कोणाले कित्याक कम्युनिटी डिस्टर्ब जाली रिस्पॉन्सिबल कोण प्रत्येकाक चिंतली म्हणल्यार लोकांक केर ना तुमकां म्हाका दिसता तूं न्यूज कांय पळयना दिसता म्हाका ते तेका ते भाशेन उलयता वा तूं जाण जाय तूं तें चिंतूंक सोदना आनी तूं तुका तें उलोवपा नाका कित्याक म्हाका खबर आहा म्हणजे पार्टींग उल्लेख करपा नाका आनी कोणाक ब्लेम करपा नाका आमगेलो पॉयंट व्हेरी क्लियर आमगे कावन्सिलर म्हणून विचारताय तुवें हात वयर कित्याक काडलो डिसिजन घे आमच्या विचार नासतना Somebody came to the chairperson and he did so and so thing and that's why you all took the decision. तेका लागूनच हांव कितें डिसिजन घेतलो हे तुमीच तुमकां हांव तो पॉयंट हांव तेच म्हणना की तेका लागून हांव हे डिसिजन घेतलो म्हणून. Let me complete. So you said the entire story. You said he wanted to put a
portrait, right? So you all collaboratively told instead of putting portrait, put a statue there, right? So is this decision taken to put somebody down or is it in public interest? कोणा डाऊन करपाक लागून याचे आता You said that he was forcing to put a portrait, right? But because of that, you all just suggested why to तो put a ज्यांना portrait, इतलं- put a statue. हे किती झालं आता सगळी एक दिवसाला भितर आणि याची कशी झाला की ज्यांना तो भेटूच लावपा खातीर आणि शिवाजी महाराजांना लावपा खातीर त्यांना इतलो मोग दाखयता आणि इतलो फाटी लागून आणि शिवजयंती केल ना इतलो तर तेका मोग हा जाल्यार तेका स्टॅच्यूच लाया बाबा तो कित्या लागून You are taking decision because of one person to put his ego down or in public interest. तुम्ही सांगणार रे आणि आता सांगणार एक मनुष्यान इन्स्टिगेट केलं आता सांगू ते दुसरं कॉल केलो चेअरपर्सना हे केले हॅरेस केले मग तेका डाऊन करपा लागून तुम्ही स्टॅच्यू घालवले तो जेन्ना बाबा अरे तेगे आता कितें हा पोर्ट्रेट आणि तिनी स्टॅच्यू बिर्सा मुंडा तो स्टॅच्यू तिंग ऑलरेडी गेल्लो असलो स्टॅच्यू म्हणून कितें हा नीव बसयता येतलो फक्त आता बिर्सा मुंडा बसयचे पयली जर बाबा इतले आहा जाल्यार शिवाजीचो बसया म्हणला So this is to put his ego down, स्टॅच्यू right? ऑलरेडी पयली बसोवपाक ती ठराव आशिल्लो हा आता की सांगले ऐकलं ऑलरेडी त्यांच्या ठराव असलेलो ऐकलं मग एक मनशाचे किती ब्लेम घालतो आता सांग बरे तू किती उलयता रे तू किती उलयता तू गेल्या उतरायचे तुका कंट्रोल ना आता मी सांगते ऑलरेडी तेणे काढलो पॉइंट नो तेणे काढिल्लो पॉइंट तो बिर्सा मुंडा तो ती आणि आता पयली मुगे सांगताना हे ऑलरेडी सांगला तुमका की बिर्सा मुंडा तो ते जाग्यार लागणार नाका आमची बाबा तो तिंग नो तो बिल्कुल प्लेस कोणाक हे जायना बाबा मध्ये जाल्यार तो एकदा समोर तेजे ऑलरेडी उलवणी झालेली तिंगा तर आता तो इतली शिवाजीचो महाराजाचो जन्म मोग जागो अरे तो इंगा क्वेश्चनचं हांव अनेक पाट क्लियर सांगतो का ना बाबा लोक इतलो आसा आपण कितें हो तुमका पॉइंट मुखार घालता ते तो आमकां लागून पब्लिका लावन गेला आता पार्टी लावन गेला हा थिंगा त्या पार्टी एकल्यान वोट घायलो पब्लिकान वोट घायलो तेका You are a public representative. You don't have to just say yes. No, सगळ्यांचे कोपल आहे म्हणून. ओके तुका दिसता ते राईट तुका दिसता राईट म्हणतो राईट आणि रॉंग आणि कोणागे दारा नाला कोणागे एक वचन नाला अरे जमीन म्युन्सिपाल्टी रे बाबा आम्ही काय आमचे म्हणल्या आमचे प्रश्न हायली कॉन्फ्लिक्ट जावपा जायना तिका ऑलरेडी झाला आता हेच समज एक हांव म्हणटा ना हेच फ्युचरा जावचे न्हू पूण हेच समज मस्जिदा मुखार येयले लोक उबे रावता आसले एक कम्युनिटी डिस्टर्बन्स हे बेश्टे मातशे तोगल्या घे आणि आमकां सपोर्टा येवप ना दिस इज नॉट समथिंग हे काय घेता सांगला की तू आमगे सपोर्टर न्हू म्हणून हांव तुजो सपोर्टर सपोर्टरान रे आमी उलयताय कितें आयकय पयलीं आमी उलयताय आज सकाळी खंयच्या तो अदर रिलीजना मुखार तो घायलोलो जाल्यार तुका रोगी रावता ना तेजे कांय ना म्हण असं नाका पुरो उलोवन फायद ना हेजे इतली जावन म्हणल्यार आतां उलोवन फायद ना कित्याक तो सपोर्टू करपा रेडी ना इतलो लोक फुडें आहा तेच्या एटलिस्ट तूं एक 5 पयशे आपूण सांग बाबा आपूण मुखार व्हरता तुमगे पॉयंट तो सांगपा तूं रेडी ना You have been elected to put people's vote further in the आता municipality. इतली जाण लोक येयल्या तुजे एटलिस्ट तू एक तेंगे आस दाखय बाबा आपूण तुमगे हो पॉयंट मुखार व्हरता एक 100-50 लोक आहाय का बाबा 50 लोकांचो व्हॅल्यू ना जाल्यार फाल्यां सकाळी 100 लोकांचो व्हॅल्यू झिरो जातलो
व्हॅल्यू झिरो झाला. आता मी इतली सांगता म्हणजे तू ना बाबा आपण तुमच्या पॉईंट मुखार ओढता तो तुझ्या कांयच ना. ऍटलीस्ट तू इनिशिएटिव्ह दाखय बाबा तू आपण तुमच्या वाला असं आपण तुमच्या किती तरी ऐकता आणि मुखार ते व्हरता आणि सांगतलो लोकां ते ना. तू पब्लिकान निवडून हाडला का पार्टीन निवडून हाडला? ते उलोवन फायद ना. तो काही सांगपाक ना. इतलो लोक आता युजलेस जाला. तुम्ही येयल्या मोड्या हिंगा वसाय करा ठराव अरे ठराव तू आम्ही विचारून घे, बाहेर ठराव. तुझ्या लेकराचं तू विचार करा. अरे ओनली थिंग म्युन्सिपालिटीला इतली प्लेस बस स्टँडार मोदी घालाय सगळे घालाय. Please subscribe to my channel.